वोटींग केलां हांवें लोकां कडेन मागता मातशें सगळ्यांनी बेगीन बेगीन आपणाचें मत मारून वचपाचें. एवरीबडी रिक्वेस्टेड टू प्लीज कम and exercise your right and your duty also to please come and vote. Situation is comfortable, this is no issue. This is very comfortable. Police this is my home. हांगा रावता. कितें इशू 10 वर्सां जाल्यार हांव पब्लीक लायफांत आसा. कोणाची कितें बारीक मोठे कितें इशू जाल्यार कसले जावं CCP जावं आनी कसले डिपार्टमेंट जावं खंयचेच इशू जावं इवन तेजे फॅमिलीचे इशू जावं तेजे कितें हेल्प जाय तेन्ना नांव सांगना. So it's a personal connect 24/7 with all the people. That is working in my favor. आता हे फाटी मातशें न्यू एरिया म्हाका येयला कामातल्या त्या सायडीन म्हारोस न्यू एरिया आसा म्हणजे बींग अक्रॉस द रोड तेन्ना सगळें म्हाका हांव कोणतो वगता सगळें नो मेजर इशू फॉर मी एट ऑल. सर फॅसिलिटीज कशें आशिल्ल्यो? फॅसिलिटी बऱ्या इट इज गुड नॉट अप टू द मार्क बट इट्स रियली नायस. I should appreciate the Election Commission for making a wonderful facility. And in fact, for senior citizens, because शकता directly गाडी घेऊन handicapaक wheelchairs वगैरे अरेंज केल्ले आसा. And staff are very cooperative. फर्स्ट स्टार्टिंग मातशें स्लो जाल्लें बिकॉज 8 लायन व्हडली लागली म्हाका. आतां तुमी पयलें आसता सगळें बेगीन बेगीन हें जाता. टायमार स्टार्ट जाता आमी टायम इनफॅक्ट ते रेडी आशिल्ले 8 जावं म्हणून रावूंक जाय पडलें आमकां आनी कांय ना. कितले कॅन्डिडेट आहा? शूटिंग कंपनी for United Oppositions म्हणजे बाबूश पॅनला अगेन्स्ट तुम्ही तेच समजून घेवपाक जाय न्हू. तुमकां हांव काल कोणाक सांगलेलें की आमची एक आयडेंटिटी आसा बाबूश पॅनल बॅक्ड बाय BJP. सो वी हॅव आयडेंटिटी वेर वी हॅव वन प्रिंसिपल वी नो वॉट टू डू. वेर जे ऑपोजिशन आसा ते सगळें वांगडा जाला. आतां तो म्हाका दिसना कितें करतले ते मागीर प्रत्येकचे आपणे स्वताचे इंडिया आतां कितें इट्स दीस ऑफ कन्विन्स कित्याक सद्या बाबा इलेक्शनाक वांगडा येवं जाल्यार कितें जिखूंक शकता म्हणून इच्छान ते येयला. आय डोंट थिंक सो दे विल बी सक्सेसफूल. पीपल लोकांकूय खबर आहा कोण काम करता कोण अवेलेबल आहा. आमी फक्त ते पावसाची अळमी बसून दिश्टी पडना हांगा. आमी 24/7 365 days आमी जावं आमचो पात्र आमदार जावं दोनी आमदार जावं नाजाल्यार तालिगांवचे जावं काय पणजेचे जावं ते ऑलवेज अवेलेबल. आनी ऑल कावन्सिलर्स जावं आमचे पंच मेंबर्स जावं सगळीं अवेलेबल आसा. हांव तुमकां एकूच सांगता की इट इज ओनली उत्पल. ओके पर्रिकर नेम इज synonymous with BJP. BJP, if I think say Bhai was alive today, he would never agreed to what they are doing. Because Bhai was BJP. We miss Bhai. Okay. Thank you. And I'm Mizan of Ashirwad. I'm sure but some people are trying to misuse this name, which the people of Panjim know very well. It's a bias as well. So get that kotha hello. What BJP? Anga log asa, they are ready to sacrifice anything for power, which will never happen. The people of Panjim are very clever. Thank you. Thank you, sir. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.